ज्या वेळाचेर हांव येवचे पयलू बरीचशीं एसोसिएशनां जो ग्रँट दिता ताजो हिशोब परत केन्ना घेनाशिल्लो. बट आय हॅव मेड इट मॅन्डेटरी दॅट तुमी जे आमी ग्रँट्स आमी तुमकां दितात ते ग्रँट्साची युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तुमी जो पर्यंत दिनात तो पर्यंत तुमकां नवे ग्रँट मेळपाना. हो एक विशय. दुसरो विशय आसा, बरेचशे एसोसिएशना भितर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आसा. बरेचशे जण एसोसिएशन फक्त खुर्ची सांबाळपा खातीर गेली कित्येक वर्सां ती गरम करीत आसतात आनी म्हणूनच बरे नव्या युवकांक किंवा त्या स्पोर्टिंग फिल्डांक भितर काम करणाऱ्या लोकांक तुमी संदी दिवन हे एसोसिएशनाची धुरा तांकां तांच्या खांद्याचेर दिवची. एक्चुअली ग्रावंड फिल्डाचेर वचून काम करणाऱ्या पैकी जी एसोसिएशन अशी मोजकीच आसा त्यांच्या मनापासून अभिनंदन करता. आणि 1 जानेवारी 2024 पासून ज्या संस्था किंवा ज्यो स्पोर्ट्स एसोसिएशन जे आसात त्यांचे त्या स्पोर्ट्स कोडाच्या अनुसरान जर ना जाल्यार म्हाका कडक कारवाई करची पडटली अशें हांवें तांकां इशारो आनी तांकां रिमांयडरूय हांवें धाडिल्लो आसा. अशें आसा, एक म्हळ्यार ग्रँट स्टॉप जातलो. दुसरी गोष्ट कशें आसा की ज्यांची एसोसिएशन नॅशनल गेम्सा खातीर वता किंवा वेगळे ज्यांचे सिलेक्शन आसात किंवा जे भुरगीं तांकां धाडटात पळय न्ही तांकां आमी परत तांचो खर्च बाकी सगळ्यो काही गोश्टी घेता. आमी तांकां स्पेस अलॉकेट केल्ली आसात बरेचशे एसोसिएशनाक. हे सगळें जर कोण फुलफील जर क्रायटेरिया जर करना जाल्यार सगळ्यो काही गोश्टी हांव बंद करतलो.